एसेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. कित्याक सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हांवच म्हज्या बोकड्यांक सोदून वेतलो आनी तांची जतनाय घेतलो. जशे एक गवळी आपल्या हिंडाचे बोकरे शिंपडले त्या दिसा तांचे जतनाय घेता, तशे हांव तांची जतनाय घेतलो. कुपांच्या आनी अंधकाराच्या दिसा ते शिंपडले त्या सगळ्या जाग्यां थावन हांव तांकां निवारतलो. हांवच म्हज्या बोकड्यांक सरयतलो आनी हांवच तांकां विशेवो दितलो, उलयता तो सर्वेस्पर देव. सांडलेल्यांक हांव सोदतलो, वाट चुकलेल्यांक हांव फाटीं हाडटलो, घायेल्ल्यांचे घाई बांदतलो, पिडेस्तांक घट करतलो आनी घट आसलेल्यांचेर दोळो दवरतलो. हांव तांकां न्याय नितीक अनुसरून पोसतलो. आनी तूं म्हज्या हिंडा तुजे विशीं सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हांव बोकड्या आनी बोकड्यां मदें, मेंढऱ्या आनी बोकड्यां मदें नीत करतलो. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो घोवळे, कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पर म्हजो घोवळे, कांयच म्हाका उणें ना. पांचव्या सरोवाच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो घोवळे, कांयच म्हाका उणें ना. कालक्या फालक्यांत हांव चलां तरी कसलेंच वायट हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे बेत म्हाका धैर्य दितात. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो घोवळे, कांयच म्हाका उणें ना. म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तो मांडटाय. म्हजे माथे तेलान माखताय. म्हजे पात्र भरून वता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दिताली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदांकाल रावतलो. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो घोवळे, कांयच म्हाका उणें ना. सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. पूण आतां निजाकी क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयला. मरण पावलेल्यांक मेल्ल्यांतली उठयतले म्हूण तो जामेने जाला. कित्याक एक मनशा वरवीं मरण आयलें, तशेंच एक मनशा वरवीं मेल्ल्यांचे पुनर्जिवानपणी येता. जशे आदाम थंय सोमेस्त मरतात, तशे क्रिस्ता थंय सोमेस्तांक जिवंत उठयतले. पूण हर एकल्याक ताचे ताचे सर्ते प्रकार सक्तांची जामेने कसो पयले क्रिस्ताक, उपरांत क्रिस्ताच्या येण्या वेळार क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या सोमेस्तांक. उपरांत येतलो अंत, जेद्वा सर्व राजवडकी, अधिकार आनी पदवी तो नाश करतलो आनी देवा बापाक आपले राज्य ओपून दितलो. कित्याक देवान ताच्या वैरेंक
पायांताला घालीसर क्रिस्तान राजवडकी चलोवची गरज आणि निमाणे पाडाव जातलो तो वैरी मरणस कित्याक सर्व वस्तू देवान ताच्या पायांताला घाल्यात म्हणता पवित्र पुस्तक आणि सर्व वस्तू म्हणताना सर्व वस्तू रचून क्रिस्ताक खाल केल्लो देव ताका खाल जाता म्हण जायना शेकी सर्व वस्तू क्रिस्ताक खाल केल्या उपरांत पुतस सर्व वस्तू आपणा अधीन केल्ल्या देवाक खाल जातालो अशे देवस सर्वांचेर आपली पूर्ण पदवी चलयतलो। देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार। माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। मनशापूत सगळ्या देवदूता सांगता आपले महिमेन येतस आपले वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो आणि सोमेस्त परसा ताचे समोर जम जातल्यो आणि घोवळी बोकड्यांक बोकड्यां थावन वेगळे करता तशे सोमेस्त मनशांक एकामेका तो वेगळे करतलो। बोकड्यांक आपल्या उजव्याक आणि बोकड्यांक आपल्या धाव्याक तो रावयतलो। उपरांत उजव्यांक असलेल्यांक राई म्हणतलो येया तुम्ही म्हज्या बापाचो आशीर्वाद घेतल्यानो संसाराच्या आरंभात हावन तुमकां म्हण तयार करून दवरलां ते राज्य तुमचे दायज करून घेया कित्याक हांव भुकेल्लो आणि तुम्ही म्हाका खावंक दिले हांव थानेल्लो आणि तुम्ही म्हाका पियोंक दिले हांव परको आसलो आणि तुम्ही म्हाका तुमच्या घरांनी आसरो दिलो हांव उक्तो आसलो आणि तुम्ही म्हाका न्हेसोंक दिले हांव पिडेंत आसलो आणि तुम्ही म्हजी जतन घेतली बंदेंत आसलो आणि तुम्ही म्हाका पळोवंक आयल्यात तवळ ते भाग्यवंत ताका जाप दिवन म्हणटाले केदाळा सोमया आमी तुका भुकेल्लो देखलो आणि तुका आमी खावंक दिल्ले केदाळा तुका तानेल्लो पळयल्लो आणि तुका आमी पियोंक दिल्ले केदाळा आमी तुका परको आणि उक्तो आसलो देखलो आणि तुका आमी आसरो आणि न्हेसोंक दिल्ले केदाळा आमी तुका पिडेस्त आणि बंदेंत आसलो देखलो आणि तुका आमी भेट दिल्ली तवळ राय तांकां जाप दिवन म्हणटालो सतच हांव तुमकां सांगता जे कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें उपरांत आपल्या धाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटालो वसा म्हज्या धोळ्या मुखले शिराप पडल्यानो देवसाराक आणि ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या ससनाच्या उच्यांत कित्याक हांव भुकेल्लो आणि तुमी म्हाका खावंक दिलें ना हांव थानेल्लो आणि तुमी म्हाका पियोंक दिलें ना हांव परको आसलो आणि तुमी म्हाका आसरो दिलो ना पिडेस्त आणि बंदेंत आसलो आणि तुमी म्हाका पळोवंक आयले नात तवळ ती ताचे लागीं विचारतले केदाळा सोमया आमी तुका भुकेल्लो
वा थानेलो देखलो परख वा पिडेस्त वा बंदेंत आसलो पळयलो आनी आमी तुजे कुमकेक येवंक नाव आनी राय तांकां जाप दिवन म्हणटालो सतत हांव तुमकां सांगता जे कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें ना तें म्हाकाच तुमी केलें ना आनी हे वेतले ससनाचे केस्तीक पूण भाग्यवंत वेतले ससनाच्या जिविताक देवाचे उतर हें वखाणी तुका क्रिस्त।